प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी शुभ वर्तमान आतांच वाचलां. जेजू आमकां एक बोगसण्याच्या मनशान जावंक आपयता. बोगसणें हें उतर आमी इंग्लिशीन वाचत गेल्यार फॉरगीव म्हणटात आमी. त्या उतरांत गीव हें उतर आसा, दिवप. आनी आमकां आयज बोगसणें दिता आसतना आमकां दुसऱ्यांक बोगसूंक आयज दुसऱ्यांक दिवंक आयज जेजू आपयता. कितें दिवप काय, आमी आमचो रागाबरीत जावचो तो आवंडो आसा, दुसऱ्यांचो बदलो घेवचो जो आवंडो आसा तो दिवन सोडूंच. जेन्ना आमी बोगसतात तेन्ना आमी हो दिवन सोडटात. तेंच जेजू आयज आमकां करूंक आपयता. जुदेवांक न्हू बोगसणें दिवप म्हणल्यार एक कायदो आसलो, पूण तें तांचें देवास्पणूय आसलें. तेंच्या धर्मांत ती एक तांकां करूंकूच जाय आसलें. आनी बोगसणें दिवप म्हणल्यार आपल्या भावाक वा आपल्या शेजाऱ्याक ताणें कोणें आपणाक दुखयला ताका बोगसणें दिवंक ते तांचो कायदो आसलो. आनी हे सगळे जुदेव जे धर्मशास्त्री आसले, सगळे फारिझेव आसले, तांणी चिंतलोलें की 4 फावटी बोगसप हें व्हड अशें. आनी हें 4 फावटी बोगसप म्हणल्यार तांकां पुरो आसलें. पूण आयज आमी शुभ वर्तमान पळयता, पेद्रू त्या धर्मशास्त्र्यां वयर वचूंक सोदता आनी म्हणटा जेजू दुनिया आमी म्हज्या भावाक 7 फावटी देखून बोगसूंक जाय काय. ताका दिसता जेजू ताका शाबासकी दितलो कसो, कित्याक तो धर्मशास्त्र्यां चड बोगशितलो कसो करून. पूण जेजू म्हणटा बोगसण्याक शीम मेरना, बोगसण्याक लिमीट ना. आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान सगल्यांक बोगसूंक गरजेचीं, जाता ते भाशेन उक्त्या काळजान बोगसूंक गरजेचीं. आनी हेंच आयज आमकां जेजू करूंक आपयता. जायते फावटी म्हज्या भावा भयणो, आमकां रागान रावंक, आमकां दुसऱ्यांक उलयनासतना रावंक जायतें सोंपें जाता. पूण बोगसणें दिवंक जायतें कठीण. आनी हेंच आज जेजू आपल्या देवा बाबा भाशेन जावंक, जो सगल्यांक बोगशिता तसोच जावंक आयज आपयता. आनी आमकां हें आयच्या ओंपारींतल्यान दिसून येयलां. जेजू सांगता ते भाशेन जो राजा ताणें आपल्या ह्या चाकराक आपलें आख्खें रीण बोगशिलें, तेच परीन ते चाकर आपल्याच्या बाराबरच्या चाकराचे ताका बोगसूंक दिवंक जाय आसलें. तेंच आयज जेजू करूंक आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, हे आमी प्राचीन काळांत आसान म्हणटकीर आमच्या जिविताचेरच नियाळ करुया. आनी जिविताचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया की आमकां बोगसण्याचीं मनशां करूंक, जेन्ना आमी आमच्या भावां भयण्यांनी जाणें आमचेर जायते आमकां त्रास दिल्ले आसात, आमचेर वायट केलेलें आसा, तांकां बोगसूंक आमकां एक बोगसण्याचें काळीज दिवंक देवा लागीं आमी मागुया. हेंच आमच्या भाग्यवंत फ्रा शावेरांनी केलें. ताणें ताच्याय जिवितांत जायतीं पातकां आसलीं, पूण तो जेन्ना देवाक अणभवलो, ताणें देवाचोच अणभव घेवन आपल्या आख्ख्या कोणें ताका वायट केलां तांकांच ताणें बोगशिलें. देवाचेंच बोगसणें ताणें तांकां दिलें आनी तो मुखार वचूंक पावलो. जेन्ना आमी ह्या मार्गान वतलीं, जेन्ना आमी बोगसण्याच्या मार्गान वतलीं, तेन्ना आमी देवाची आज्ञा पाळटल्यो आनी आमी देवा भाशेन जातल्यो. तेन्नाच आमकां जें कार्य दिल्लें आसा आमच्या जिवितांतल्यान देवाक परगटूंक, आमच्या जिवितांतल्यान सगल्यांक देव पावूं तें आमी करूंक पावतल्यो. आनी हेंच करूंक जेजू आमकां आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, हे आमी प्राचीन काळांत आसान म्हणटकीर आनी ह्या नोवेनांत, कुरपेच्या नोवेनांत आसान म्हणटकीर हीच कृपा देवा लागीं मागुया की आमच्या जिवितांत बोगसण्याचें काळीज दिवंक, आमी आमच्या भावांक भयण्यांक जे आमकां दुखयतात तांकां बोगसूंक आनी आख्ख्या जिवितांत, आख्ख्या कुटुंबान, आख्ख्या समाजांत एक बदल हाडूंक हीच कृपा देवा लागीं मागुया आनी तेच कृपे पासत आमी वावरुया.